जे नॉन गोवन आसा तांची मतां इतलीं आसात की फाल्यां तुगेलो थंय नॉन गोवनच MLA इलेक्ट जावन येतलो. हो जो तो भंय विकतायता तो भंय लेजिटिमेट काय इलेजिटिमेट? ते आसतले न्हू, भंय आसतले तांकां. आतां आयज न्हू, पयलीं आमचे रवी गौडा सरपंच आशिल्लो, मागीर शारदा राठोड जालो, मागीर आमचे भाव शरण मेटी जालो, मागीर आतां तो अनिता लामाणी तो जाल्लो. एक तरी आसतले न्हू. तो आतां तो लामाणी आनी आमचे भाव आनी राठोड हे रवी गौडा जावपाक कारण कोण आशिल्लो? आमचे सांकवाळाचे गोंयकार सुद्दां आशिल्ले न्हू. ते आमचे 4 सीट जे गेले जाल्यार जावचे ना न्हू. ते गोंयकार सुद्दां आहा न्हू सायडीक. गोंयकारांनी मत मारल्यात ना गोंयकार सुद्दां हे आसा न्हू, आमकां मेंबर आसा न्हू. आमकां अध्यक्ष जावपाक मेंबर गोंयकार सुद्दां आसतले न्हू. गोंयकार सुद्दां आमकां आमचे बरोबर. बाकीचे जे पंच आसात ते गोंयकार आसा म्हणटा तुमी. बाकीचे पंच तुमकां सपोर्ट करता म्हणटा. केले न्हू, करता न्हू, केले न्हू. आतां मागीर तो आमची कॉन्फिडंटार आसा आनी आमी तेंच्या कॉन्फिडंटार आमी आसा. आमी सगळे लोक भाई भयणी भशेन आसा. हे फक्त आमकां चिडयता आनी हे करता, एग्रेसीव करून आमकां हे काडटा.